आयच्या मिसांत आमी जेन आनी सिडनीच्या इंतेसांव पासत मागुया तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभां आशिर्वाद पडूंक. आयज वाडदीस समोर आमता जोकींग गॉम्स ताचे पासत आयच्या मिसांत मागुया. आयज देव आपुण्याक भेटयल्लो दीस देव आपयता तेन्ना जाका तो आपयता ताणें कालतो उगतो सादो जावंक आनी देव आपोवणें उडे उर्बेन खुशेन मानून घेवंक आनी जिवितान सांबाळूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळा भाव भयणीनो, देवाचो मोग करून आनी मेल्या उपरांत ताच्या सांगाता सासनाक जीव आमकां देवान रोचलात आनी पाठयल्यात म्हणटच आमी सोम्याची हो विशय आयज देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी नियाळटात. आमच्या मदले थोडे लागशिल्ल्यांक सोम्याचो पाटलाव करूंक देव विचून काडटा आनी खेरीत देव आपोवणें दिवंक तांकां यादनिकी म्हत्वाची वो धर्मीक जिवीत जिवंक पाठयता. देव आपोवणें आमच्या भावार्थाची फळां आनी हेच पासत देव आपोवणें आमकां भोरतेन फावो जावंक आमी वावुरचे आनी मागचे आसा. आयचो आयतार आमचे गोंयच्या महाधर्म प्रांतांत देव आपोवणें भेटयला तेन्ना आमची कुटुंबाची भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां हे वरवीं देव आपोवणेन आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाराक जावंक ही मिसाची भेटेन मागुया. कालतिकायन तुक धरून म्हणुया. हांव आमातकी सगळेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनाची तुनान तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून सायती पातकां केल्यान हमसो बोड अपराध ते पासत बागेत सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. Stop.
दिदाच्या इश्टाचो सारी सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या एकट्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संसाराचे पापणाय आमची गापूत तूं बापाच्या ओस्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा तूं सोडली आनी शांती दाच्या इश्टाचो सारी महिमा देवा तूं सोडली आनी शांती दाच्या इश्टाचो सारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती Dio bapace moimen Jesu Christa et nos supori et nos suisor et nos supor mesor et nos supori et nos suisor et nos supor mesor moima deva usorni ani shanti dacia istaso sari moima deva usorni ani shanti dacia istaso sari प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझे पोरजे गवळी दिवन तुझ्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुझे पवित्र सोबेचेर तुजो भक्तीचो आनी घोटायेचो आत्मो धाड. तुझे वेदीचेर तुजो सेवादन चलोवंक आनी उर्बेन आनी लिंटू बायन शुभ वर्तमान परगटूंक फावो तसले मोणयारी उपसय. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव देशीन तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूद घेता ताचो सर्वेस्पोर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतोल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणे करताय तेन्ना तुजी पाक्का बोगसोतोली. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसोणे ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकांचे बोगसोणे कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञांचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. बोव व्हडत्या देवाच्या कराराचो उगडास कर
आणि पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करू नाका. देवाचे उतर हें देवाचे मोडुका आमचो जबाब हे पुरी गावन जातलो. सर्वेस्पर सगलोच कोंडवालाय आनी माये मोग. अनेक पावटी गाऊया. आत्म्या म्हज्या सर्वस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोखतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक अकोत दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकुट घालता. जबाब ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण तो मागिना. जबाब प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसता तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या ताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तूंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसता तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब बागयोंत पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मरताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें देवाचे ओळखकार. सगळीं आमी उबी रावया. उद्गाराचे गायन गावया. B9 पान 25 B9 पेज 25 आमी चवथो श्लोक गावया. Sorvesporam, sol, 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 sol. Sorvesporam, sol, 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 sol.
आवय खोशी सगळी जोरे कोर्टांत रावल्यार आमी कितले बरें कितले सोबी Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, soy. Soy, soy, sorvesporat, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान होय तुका सोम्या पेद्रून जेजू सोरशी येवन म्हणलें सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सोर्गींचे राज हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हाता पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तोकोस करून मातशें राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचे रीणूय बोगशिलें हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक गेलो तोकोस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसोर ताणें ताका बोणकोणीत घालो हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखोवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयाक कोडीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलाय देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशींच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक कालसान थावन बोगशिनात जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणी भावांनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां मेळटा की आमी जें कितें कोत्तात तें आमी देवा पासत कोत्तात आनी आमचें जिवीत लेखून आमी देवाक दिवंक गरजेचें अशें आसतना आयचें पयलें वाचप आमकां कसलें जिवीत जिवंक जाय बोगसोण्याचें मोबाडायेचें काडीज धरून एकामेकाक बोगसून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय तें आमकां स्पश्टपणी सांगता जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजूय आमकां सांगता जरी तर आमी आमच्या पेल्याक बोगशिनात जाल्यार आमकांय देव बोगशीचो ना तर हें बोगसोण्याचें मन आमी कित्याक दवरूंक गरज कित्याक आमकां सगल्यांक देवान सुर्गींच्या राजाची भुरगीं जावंक आपयल्यान
आनी आमकां सगल्यांक देव आपयता ह्या संवसारांतूच न्हय पूण आमची नदर सुर्गींच्या राजाचेर दवरूंक सुर्गींच्या देण्याचेर दवरूंक. तर आयज देव आपोवणेचो आयतार म्हणटूच आमी आमचे नदर सुर्गींचे राजाचेर दवरून आमचे पावलां फुडें मारूंक आमचो सेवादोर मागीर आमकां उलो कोत्ता. आनी आयज देव आपोवणेचो आयतार म्हणटूच हांव म्हजें आपोवणें तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. जायत्यो वस्तू घडल्यान पूण थोड्यांच वेळ आसा म्हणटूच थोडक्यान जाता ते भाशेन तुमकां हांव म्हजें आपोवणें दोत्तां. हांव भुरगो आसतना म्हजी आवय सदांच म्हाका देवाचे उतर वाचताली आनी ताचे वयर समजोणी दिताली. सो ती कामाक वेताली, कामाक सावन येताना ती राती सदां म्हाका देवाचें उतर वाचताली आनी त्या उतराचेर ल्हानसो आपलो नियाळ करून दिताली. आनी अशे परी जेजू कोण तो हांव ओळखूंक पावलो. आनी हें देवाचें उतर जेन्ना ती वाचताली आनी नियाळ कोत्ताली दर दिसा हांव जेजूक ओदीक एके भाशेन ताच्या मोगान पडोंक लागलो. सो जेजू म्हाका एक म्हत्वाचो जाल्लो आनी जेजू म्हजो सोमी म्हूण हांव ओळखूंक पावलो, कित्याक म्हज्या आवयन हें देवाचें उतर वो देवाच्या उतराचें बी हांव ल्हान आसतनाच म्हज्या काळजान घातलोलें. तशेंच जायतीं वर्सां जालीं म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें आनी ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत हांव रितीराक गेल्लो नियाळ करूंक की देव म्हाका कितें करूंक आपयता तें फुडलीं पावलां कसलीं मारूंक काय. तर हें रितीर चलता आसतना हांव दर दिसा मागण्याच्या रुमान बसतालो, ब्लेसेड सॅक्रिमेंटा फुडें बसतालो आनी मागणें कोत्तालो आनी देवाक विचारतालो की तुवें म्हाका कितें म्हूण करूंक आपयलां तें. आनी हें आपोवणें देवा कडेन हांव जितले फावटी मागण्यांत वेळ सारतालो आनी देवाचें उतर वाचतालो तेन्ना म्हाका खंय ना खंय देव आपयता तें मेळटालें. जावं ते प्रवाद्यांचे आपोवण्या वरवीं जे वाचप येताले ओ जेन्ना हांव दीसभर चिंततालो कितें कोत्तलो तें देव म्हाका आपयता अशें म्हाका दिसूंक लागलें. आनी अशें आसतना हांवें देवाक सांगलें की जोरी तर तूं खऱ्यांनीच म्हाका आपयता जाल्यार म्हज्या आवयक तें सांगूंक जायना, तूं तिच्या मनान तें घाल. आनी अशेंच रितीर आमचो सोंपोत आयलो आदलो दीस तो आनी दुसरे दिसा आमी घरा परतोवपाचे. सो सांजे म्हज्या आवयन म्हाका विचारलें तुका हें आख्खे रितीर भर तुवें मागणें केलां, हांवूय मागतालें तुजे पासत, सो तुका कितें दिसता देव तुका कितें करूंक आपयता? पाद्री अशें जावंक तुका खुशी आसा वो दुसरे जिवितान तूं भितर सरूंक सोदताय? आनी अशें म्हज्या आवयन म्हणलें तेन्नाच हांवें म्हज्या आवयक धरलें आनी सांगलें म्हाका दिसता देव म्हाका पाद्री जावंक आपयता म्हण. आनी अशें सांगले उपरांत म्हजे आवयन तें स्विकारलें म्हूण देवाक आर्गा. त्या उपरांत हांव परतून गोंया येयलो तेन्ना रितीर काबार जावन हांव म्हज्या पाद्रीगाराक मेळपाक गेल्लो, पूण पाद्रीगार तेन्ना नासलो म्हणटूच असिस्टंट मेळ्ळो म्हाका. सो पातकुरान म्हाका 2 वरां सुमार सगलें समजायलें इस्कुटावन. जायते भाशेनचे आमी म्हणटात न्हू कॉंग्रिगेशन्स आसा, डायसिजन आसा, रिलिजियस आसा, सो सगलें इस्कुटावन फादरान म्हाका सांगलें आनी म्हाका एक भाशेन मार्गदर्शन दिलो. ह्या पासत हांवें मागीर निचो घेतलो हांव सालिगांव सेमिनारीन भितर सरतलो म्हूण. आनी तशेंच सालिगांव सेमिनारीन हांव भितर सरलो. पूण हें सगलें तरी आतां मेरेन सोंपें आसलें, कित्याक वय मोडूंक देखून देवान म्हाका एके भाशेन शक्ती दिल्ली. पूण फुडें जी पावलां मारतालो तें हांव जाणा आसलो की भोव अवघड आसतलें. आनी तें इतलें अवघड आसलें की म्हाका जायते फावटी परतून वचपाक दिसतालें घरा. आनी तें कित्याक हांव गोंयांत वाडोंक ना, म्हजी वाड बोंबय शारांत जाल्ली, ग्रॅज्युएशन देखून हांव बोंबयच आसलो आनी आमी घरा कडेन देखून कोंकणी उलयनासले, इंग्लीशू उलयताले. सो ह्या पासत कोंकणी उलोवपाक वाचपाक त्या वेळार म्हाका जायनासलें. सो हांव सालेगांव सेमिनारीन भितर सरलो तेन्ना मीस चलता आसतना जावं कितेंय वाचप करूंक जाय, कसलोय कल्चरल प्रोग्राम आसा जाल्यार म्हाका चडश्यो वस्तू समजनासली. भोव अवघड जातालें मिसान देखून वांटो घेवपाक. पाद्री कितें शर्माव सांगता तें कांयच समजनासलें. सो तो कितलोय बरो शर्माव सांगू पूण म्हाका तें भोव अवघड जातालें. थोडी वस्तू समजताली तितून पूण चडशी वस्तू माथ्या वयर वयताली. सो हांव इंग्लिशीनू मागणें म्हणटालो जेन्ना मीस चलता तेन्ना. सो अशेंच बरोच वेळ गेलो, जायतीं आव्हानां आयलीं. पूण जितले फावटी आव्हानां आयलीं तितले फावटी म्हाका उगडास आसा आमच्या सेमिनारींत, सालेगांवचे सेमिनारींत एक क्वायर लॉफ्ट आसा आनी तो क्वायर लॉफ्ट हांव उंच
थंयसर हांव मागण्याक वेतालो राती जायते आमचे भाव मागण्याक बसताले थिंगा आनी रातचे मागणे कोत्ता तेन्ना सायबिणीची इमाज आसली आनी सायबिणीचे इमाजीक पळोवन हांव सदांच मागतालो की म्हाका बोड आनी शक्ती दी दुसरे दिसाक कितें घडटलें ताचे वयर हो दुसरो दीस हो म्हजो येता तो बरे भाशेन वचो आनी ह्या पासत घोडे 2 दिसा देवान म्हाका ती कुरपा दिली आनी देवान म्हाका तें बोड दिलें हे 2 दिसा फुडें करूंक जें कितें आव्हानां हांव दुसरे दिसाक पळयतलो वा जें कितें आव्हानां म्हज्या जिवितान येतलें म्हूण आनी देवाचे कृपेन आयज मेरेन देवान म्हाका राखला सांबाळला म्हाका बोड दिला म्हजें हें आपोवणें जिवंक आनी आयज हांव जरी तर तुमचे मुखार आसा जाल्यार देवानूच म्हाका ही कुरपा दिल्या आनी तशेंच म्हजे फामिलीन म्हाका आदार दिला दर एक बेडार आनी सेमिनारीन शिकता आसतना लेगून म्हज्या वांगड्यांनी तशेंच जे पाद्री आसले आमकां आकारताले तांणी म्हाका जायतो सपोर्ट दिल्लो कित्याक ते जाणा आसले म्हाका कोंकणी तितले बरी जायना तरी आसतना वच म्हूण तुका जायना म्हूण तेश कोन्न केन्ना सांगोंक ना वयल्यान तेमी म्हाका सदांच आदार दिताले आनीक ओदीक बरें जावंक वा आनीक ओदीक बरें करूंक तो ह्या पासत आयज देवान म्हाका हें सगलें देणें हो एके भाशेन कुरपा फावो केल्या पासत आयज हांव तुमचे मुखार रावन उलयतां वा तुमचे मुखार रावन आयज म्हाका हें संदी फावो जाल्या तो ह्या पासत हांव तुमचे लागीं मागता तुमचे भुरगीं जावं नातरां तांच्या मनान जेजूचो मोग ल्हानपणी सावन घालूंक प्रयत्न करात कित्याक ते घोडे देव आपोवण्याक तांकां देव आपयता जाल्यार तांकां सोंपें जातलें आपणें आपोवणें विचून काडूंक आनी दुसरेंय आपोवणें दिता जाल्यार तेंची वाड बरी जातली तर ह्या पासत जेजूची ओळख ल्हानपणी तावन तांकां दियात आनी सुर्गींचे दाराचेर तांची नदर सदांच आसूं दी कित्याक आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवां कशी आमी ह्या संवसारांतूच रावंक आयली न्हय पूण देवान आमकां एक आपोवणें दिला सुर्गींचें दार वो सुर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक तर हेंच हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो सगल्या पाद्री माद्री तशेंच सेमिनारिस्तां पासत मागात आनी तुमच्याय भुरग्यांक देवाचो मोग दियात आनी तांचे काळजान देवाचो मोग ल्हानपणींतान घालात तो ते भुरगीं बरे भाशेन वाडटलीं आनी तुमकांय खुशालकाय भोगतली तर आयज हीच कृपा आमकां सगल्यांक जोण एकल्याक ह्या मिसांत मागुया की जायते आपोवण्याक देव आदार दिवं आनी म्हाका सांबाळला ते भाशेन देवान जायते तुमच्याय भुरग्यांक सांबाळूं उभी राहूया आमचो बाबार्थ सांगता उच्चारुया सतमंता देवा स्वर पोदिदार बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या सुद्धा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गोरबी समवलो अंकवार मरिताम सरमलो पोचता काल ताणे कोसुसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चढलो सर पोदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताणें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणी कुडीचें जिवणपण सस्तेचें जिवीत आमेन जेजून म्हळ्यार माग आनी तुका मेळटलें हे वेळार आमची प्रार्थना आवडे बापाक उबारतना देव आपोवणी उपजूंक आनी देव आपयता तेन्ना आपयतल्यान होय म्हणून स्विकारूंक खालतिकाय दी म्हूण मागुया आमच्या सोमयाचे बावतिजमांतले मेल्ले भोव थोड्यांक दिल्ले आपोवणे यादनिकी म्हत्वाची धर्मीक जिविताक जिवूंक जिवीत पवित्रायेचें आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगल्या यादनिकांनी म्हत्वाशांनी आनी धर्मीक भावा भयणींनी सोमयाचे एकवटान पवित्रायेन जिवूंक देवा लागीं मागुया तुझ्या भुरग्यांची वांगियाय आमची काबूत कर फुडारी नेमले राष्ट्रांचे परजेचे सेवक सेवेचे रागा द्वेसा उजो पालोवन जावंक
खांबे उदरगतीचे. आमचे राजकीय फुडारी राज्य आनी देशामध्ये आसलेलो राग द्वेषाचो उजो नोपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. कुटुंब पाळणे भावार्थाचे, किल्लोता बी देव आपोवणेचे, मोग भोगसणे जिवन देवाक वावराक भुरग्यांचे दान दिवचे. आमचे क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण विचून काडूंक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक आनी देवाची येवजण जाल्यार आपल्या भुरग्यांचे दान पवित्र सोबेक दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. याज्ञीक म्हत्वाची धर्मीक मनशां लौकिकांक बाराबर वावुरता. देव आपोवण्याचो वावर फुडें व्हरूंक मागण्याचो सांगात सोदता. देव आपोवण्याचो प्रचार करतल्या खात्यांचो वावर सफूल जावंक आनी देव आपोवण्याच्या वावराक आमी सगल्यांनी तेंको दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोसर्गींचे बापा तूं उदार मोगाळ आनी सदांच तुका तुज्या गवण्याचो शेळयांचो हुस्को आसा. पाद्री माद्री जावंक तूं आपयता आनी पाद्री माद्री वरवीं तुजो गवळीक वाव फुडें व्हरून पोरजेक ओत्मीक वाटेन धादोशी करता. ह्या सगळ्या देण्या खातीर तुका दिनवासता आनी तांचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. क्रिस्तांव आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा. सी 30 पान 40 सी 32 पेज 42. Sorespora deva svigar por vedere la storia uniace i merdu kamanda toshiko vedete kata sutukache. Jadnik powitudra mundolo odluca miastoria uniaco amce deligoru adoro Christace urrogon krasamco. पिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या आपल्या मरण आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटांचे मुण्यारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगान आनी सेवेन तांकां बाळगून दवर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन.
सर्विस्पो तुमचे सोवे आसू आमची काळसा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपो दुदारा आनी ससनेच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडोयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें आपल्या मेळमेळत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उसळी तुका सोयसो सर्वेस्वराचे नामी येता ताकासो उसळी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून दमोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Vartaca good purgatoria. Gesù mio, Gesù żywot zania, Gesù nowia niewola, Gesù nowia niewola. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक केपली तुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान बडय पुनर्जिवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धरून दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सणराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां आतां पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान रेखताव तर आमकां तुजे उदका कुदीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवत्याची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी दोस तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता ससण्याच्या ससनान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी तुज्या एका सुत्रान म्हाका वायट केलें. जेजूक आमच्या काळजान घेताना गायन गावुया काळीस मोजें तूक ओंत्रेकता D24 560 D24 पेज 60. Tu
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. तुवें पवित्र सभेच्या शेतांत वोंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किर्लून वाडोवं आनी जायते तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या भाव भयणांची सेवा करूंक मुखार सरूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 4,500 रुपया. 84,500. कम्युनिटी सेंटरा खातीर कलेक्शन जाल्लें 5,650 रुपया. 35,650 रुपीज. शुक्रारा दिसा कलेक्शन जाल्लें 12,720 रुपया. 12,720 रुपीज. नोवेनाच्या दिसांनी कलेक्शन जाल्लें 41,500 रुपया. 41,500 रुपीज. ह्या सगळ्या तुमच्या उदार दाना खातीर तुमकां दिनवासता आनी ह्या दानांतल्यान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक मागता. आयज SSVP वांगडी इगोजेच्या आदारार भायर गांवच्या दुबळ्यां खातीर कलेक्शन करतात. गांवच्या गरजेवंतांचो उगडास करुया. आयज भुरग्यांचो मीस जातकूच तंजनशकारांक कॅतिकिस्टांक जमात आसा. वांटो घेवंक मागता. सप्टेंबराचे 11 सोमारा दिसा 4:30 वाजता तेर्स उपरांत परम संस्काराक मागणी आनी आशिर्वाद. सप्टेंबराचे 11 ते 16 सोमार ते सोनवारा दिसा October 2023 to February 2024 लग्न जावंक सोदतात तांकां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन आसतलें सांजे 6 ते 7 वाजता पर्यंत. ह्या कोर्सान तांणी वांटो घेवंक कंपल्सरी. 12 सप्टेंबराचे मंगळारा दिसा फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 5,550 रुपया. बुधवारा दिसा 7,900 रुपया. नोवेनाचे आनी पोरबेच्या दिसा 1,02,712 रुपया आनी पोरबेक 1,50,000 रुपया. हे सगळे फाब्रिकाचे एकावंटान घालतले. सगळ्या तुमच्या उदार दाना खातीर तुमकां देव बरें कर म्हणटा. आयज आपुणांक भेटयल्लो आयतार वोकेशन संडे पाद्रींक आनी मोठवाशांक जिविताक आपोवणें वाडोवंक मागुया. आयचें कलेक्शन आपोवण्याच्या वावराक धाडटा. आयज तरणाट्यांक पॅरिशूतांक जमात आसा. सकाळीं 9:15 सगळ्या तरणाट्यांनी वांटो घेवंक मागता. सप्टेंबराचे 17 सोमारा दिसा हिलिंग कॅम्प आसा हो कॅरिझमॅटीक ग्रूप. सप्टेंबराचे 19 तारखेर मंगळारा दिसा आमची सिनियर्स बिलाल पिल्ग्रिमेज सेंटर हाका रेतीराक वेतात. फादर जोसेफ सालेमान तांकां रेती दितलो सांजे 3:30 वाजता. बस वेतेली
बुधवारा दिसा 20 वेर सांजे परत येतली. सप्टेंबराचे 19 वेर मंगळारा दिसा खास तरणाट्यांक ओस्तुऱ्यांक कार्यावळ हायजीन हाचे वयर वांटो घेवंक फायदो काडूंक मागता. ही कार्यावळ हॉलांत जातली 5 वाजता. सप्टेंबराचे 20 तारखेर बुधवारा दिसा 5 बुधवार 10 बुधवारांची भोगती तेर्स मीस सेर्मा आनी नोवेन सांजे 5:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक पाद्री बाट मार्टिन्स आनी न्यायालय मोरोड. सप्टेंबराचे 21 वेर ब्रेस्तारा दिसा आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत मिंगलाच्या मानांक आत्मीक तयारी सुरू जाता. सकाळी माडयेचेर आशिर्वाद 7:15 उपरांत मीस कॉन्फ्रारी आनी अपमोस घेवन वांटो घेवचो. 22 वेर सप्टेंबराचे शुक्रार दिसा नोवेनाचो पयलो दीस तेर्स मीस सेर्मांव साल सांजे 5:30 वाजता. देवाचे उतर परगटूंक फादर वॉल्टर डिसोजा हाजीर आसतलो. भुरग्यां सयत सगळीं नोवेनान वांटो घेवया. सुमार 500 जाले आमचे आस्कारी आमची राखण करतात. सप्टेंबराचे 23 वेर सोनवार दिसा 5 ते 8 वाजता डॉन बॉस्को ऑरेटरी पेंजीम हांगा अंकवार मारी वयर कार्यावळ आसा. तरणाट्यांक कोलो मारतो. मेरी रोज एंड लेफ्ट विथ हीस हो विशय जातलो. सोनवार दिसा इंग्लीश भाशेन मीस आसचे ना. इंग्लीश मीस आयतारा दिसा 9:15 आसतलें. सोनवाराक आसचें ना. चोत्राय दवरची. फुडल्या आयताराक भुरग्यांक दोतोन सांजे 4:30 वाजता 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस सकाळी 9:15 वाजता वाड्या वाड्यांनी मिसाची मांडावळ नोटीस बोर्डार पडोवची. उपकार करून एकचारान वांटो घेवया. ह्या वर्साची परब करतात लॉरेन्सो वेगस आनी फामील. सायबणीची बॅट सुरू जाल्ल्यान मांडावळ सांबाळुया. पयले ऋतुमराचे परब परबी दीस मिसां 6, 7, 8 आनी फेस्ताचे मीस 9:30 वाजता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता नोमचींत 8 वाजता येवजनिया मुलातीन 9:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस सांजे नोवेनाचे मीस. आशिर्वादाक उबी रावया. मिसा उपरांत तरणाट्यांनी फोटो सेशन आसतलें. भायर रावची. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हंसोर पदविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. F23 वचूया पान 9 आनी 6. F23 पेज 96. Wocuja, Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja, Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja, wocuja, Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja, Chrysta Shantin, wocuja. Aj potoja, wocuja. Usmana Shanti.
वचूया